मोपा विमानतळाक लागून दाबोळे विमानतळाचेर परिणाम जावचो ना अशें आश्वासन वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी दिलें। दाबोळे विमानतळाचेर पयलीं सारखेच पर्यटक येवप चालू आसा अशें तांणी सांगलें। सुरवातेक भिरांत दिसताली, पूण सद्याची स्थिती पळयल्यार दाबोळे विमानतळ बंद पडपाची शक्यताय ना। तसो भंय आमकांय आशिल्लो, हांवूय त्या भागाचो लागींच्या भागात आसा आनी म्हाका सदांच दिसतालें की खंय बंद पडत काय म्हणून आमचो मुख्यमंत्री आमकां सदांच सांगतालो आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ते पसून आमकां जे एअरपोर्ट ज्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा की ते केन्नाच कॉन्फिडेंटली सांगताले ते बंद पडपाना म्हणून। पूण हांव इवन फर्स्ट डे हांव सदांच सांगतालो की मनान खंय तरी दूख दूख दिसताली। पूण आज सपोज पळयल्यार आज दोनूय एअरपोर्ट ऑपरेशनल आसा आनी वास्को दाबोळे अजून पर्यंत ट्युरिस्ट कमी जावपाचें नांव घेना, नाजाल्यार जी इनफ्लो आसा तो कमी जावपाक नांव घेना, थंय भरभरून हें आसा। पूण हो एक तितल्याच नेटान चलता, सो म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी गूड सायन आनी दोनूय एअरपोर्ट चलपाक कांयच प्रॉब्लेम ना अशें